आमचो आख्खो भावार्थ आमचो आख्खो बरवंसो देवाचेर घालप. धाकलीं भुरगीं जशें आपलो आख्खो भावार्थ आनी बरवंसो आपल्या आवय बाबाचेर घालतात तेच भाशेन आमी आमचो बरवंसो देवाचेर घालूंक गरजेचो. आनी हें करतले जाल्यार न्हू आमी भुरग्यां भाशेन सादेपणान आनी खालतेपणान आमी देवाचेर पातयेवंक गरजेचीं. हेंच आयज शुभ वर्तमान आमकां शिकयता. आमी ह्या शुभ वर्तमानाची नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताची नियाळ करून पळोवया. जायते फावटी आमी कसले परिस्थितीन पडटा तेन्ना आमी आमचे पदवेचेर चड भर घालतात काय आमी देवाचेर विश्वास दवरचे खातीर आमी आमकां जाय तेंच केलां काय देवाची खुशी कितें ती येवजण कितें ती मानून घेवंक ओ ती समजूंक आमी प्रयत्न केला काय ओ आमी देवाक पयसावन आमी आमचेच पदवेर पातयेवन आमचेच शक्तीन मुखार गेल्यात काय. हीच जावन दी आयच्या दिसाच्या नियाळाक आमची प्रश्न. आनी आमी हे प्रश्नाचेर नियाळ करून आमच्या जिवितान कितें बरें कितें वायट तें आमी पळोवया आनी देवाचोच आदार मागुया. आमकां भुरग्यां भाशेन भावार्थ दी म्हूण तो की आमी सादेपणान खालतेपणान ताचेरच विश्वास धरून मुखार वचूंक. हें जावन दी आयच्या दिसाची आमची कृपा.